गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सान डिजिटल मिटरां खातीर ड्राफ्ट टेंडर पॉलिसी तयार केल्या म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक कळयलां। धोरण फायनल करपाक सरकारान 3 सप्तकांचो प्राझ मागला। टुरिस्ट टॅक्सींनी डिजिटल मिटर घालपाची तयारी खंय मेरेन पावल्या ताचो रिपोर्ट हायकोर्टान 11 डिसेंबराक मागिल्लो। सरकारान सोमारा कोर्टाक रिपोर्ट दिलो। ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी चल्ल्या। टुरिस्ट टॅक्सींनी डिजिटल मिटर घालपाची तयारी खंय मेरेन पावल्या ताचो रिपोर्ट हायकोर्टान 11 डिसेंबराक मागिल्लो। गोंय सरकारान सोमारा कोर्टाक रिपोर्ट दिलो। सरकारान कोर्टाक सांगला ते अशें: Considering the importance of the matter, the Honorable High Court was pleased to monitor this entire issue about taxi meters, and today it was kept in the court for government to report the progress in the matter. The government has reported that the Goa Electronics Limited, who will be floating the tender on behalf of the government, has sent them a draft of how the tender is going to be for the approval of the government. The government states today that they will require at least 3 to 4 weeks time for the purpose of finalizing the draft, and probably by the 15th of January they should be able to make a committed statement when the tenders will be issued. So the matter now has been kept for the 15th of January for the government to report its progress in the matter. कोर्टान केस 15 जानेराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आयरिशाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक अर्थ ना। ताच्या आड आशिल्ले सगळे आरोप जामीन पात्र म्हूण क्रायम ब्रांचीन पणजे सेशन्स कोर्टांत दावो केलो। सोशल मिडियाचेर एके बायलेची ओबरू काडपाचे केशींत सादूरकाय म्हूण आपणे अटकपूर्व जामीनाक अर्ज केला। क्रायम ब्रांच एखादो अजामीन पात्र आरोप लावन आपल्याक भितर वडयतली असो दुबाव आयरिशान अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर स्पश्टीकरण दितना उक्तायलो। सोशल मिडियाचेर एके बायलेची बदनामी करपाच्या प्रकरणात ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सोमारा पणजे सेशन कोर्टात सुनावणी जाली। तपास अजून मुळावे स्टेजीर आसा। पुरावे सोदप, जप्त करप, आयरिश रॉड्रिगीसाची जबानी घेवप अजून जावंक ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले। आयरिशाची अटकपूर्व जामीन अर्जाक कांयच अर्थ ना। आतां मेरेन जाल्ल्या तपासा उपरांत ताचे आड घाल्ले आरोप जामीनपात्र। आयरिशान अजामीनपात्र कलम लागल्यारूच अटकपूर्व जामीनाक अर्ज घालूं येता म्हूण क्रायम ब्रांचीन आर्ग्युमेंट घालो। एका मंत्र्याच्या राजकी दबावाक लागून आपणे अटकपूर्व जामीन अर्ज घाला म्हूण आयरिशान दावो केलो। कांयच कारण नासतना हणजुणे पुलीस स्टेशनावेल्यान क्रायम ब्रांची कडेन ही केस दिल्या। आपल्याक अटक करपाक क्रायम ब्रांचीचो तपास अधिकारी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्यांतले अजामीनपात्र कलम लावंक शकता। ते खातीर आपणे CRPC कलमा खाला अशे तरेचो अर्ज घाला तो अजामीनपात्र आरोपाकूय लागू जाता असो दावो आयरिशान केलो। दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकल्या उपरांत कोर्टान आयरिशाच्या अर्जाचेर निकाल 15 डिसेंबराक दवरला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गिव एक ब्रेक।